मातेवाचें शुभ वर्तमान. जुआवांक कोयरी केलो म्हूण आयकले उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी नाजारेत सोडून जाबुलानाचे आनी नेफ्तालीचे शिमेर दर्या देगेर आसत्या कापर्नाउम ताणें ठिकाण केलें. अशें इसायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पालोवन येवंक जाय आसलें. जेबुलनाचो आनी नेफ्तालीचो गांव, दर्याचे वाटेर जॉर्दानाचे पेले तोडी आसलोली राष्ट्रांची गालिलिया. कालोखांत रावतले लोकांक एक व्हड उजवाड देखलो. मन्नाची सावली पडलेल्या गांवांत रावतल्यांक एक उजवाड देखलो. तेन्ना थावन जेजू अशें म्हणून उपदेश दिवंक लागलो, जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज येवचें जालें. जेजू आख्खे गालिलियांत भोंवून फिरून तांच्या देवस्थानांनी शिकवण दितालो, राजाचें शुभ वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. ताचें नांव आख्खे सिरियेक गाजलें आनी सोमेस्त वायटाकारांक सोबार जिन्साचे पिडेन आनी कोश्टा दोगांनी वळवळटल्यांक, देंवचार बसलोल्यांक, मुल्लूक मारतल्यांक आनी आरेन पडलोल्यांक ताचे सरशी हाडटाली आनी ताणें तांकां बरी केली. गालिलिया थावन 10 नगरांच्या प्रांता थावन, जेरुजालेम थावन, जुदा थावन आनी जॉर्दाना पलतडच्या प्रांता थावन येवन लोकांच्यो व्हड उपरुंजी ताचे फाटल्यान वेताल्यो. देवाचें उतर हे.